प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 5वा विस्वोर वोड 21 ते 43 पर्यंत. Mark chapter 5 verses 21 to 43. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू नव्यान ओड्यात चोडून दर्याचे पेळे तोडी वेतोच लोकांची वोड उरपून ताचे सोरशी एकटवली आनी तो दर्याचे धोडेर आसलो. तेन्ना जायरूस नांवाचो एक देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन अशें लाल येवन मागलें, म्हजी धूव मरणाच्या तोंडीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजे हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचून दी. अशें ताचे कडेन लाल येवन मागलें आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोळ लोक ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका चिंचतालो. 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजाचें वखद करतना जायते सोंसूनय आनी सगलो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण तिची गोत ओदीक पाश जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ताच्या वस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली, अशें तिणें म्हणलें देखून लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी तिणें फाटल्यान ताच्या आवरणाक हात लायलो आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगान तिका भोगलें. आनी तेच घडयेर आपणा कडचो गूण भायर सरलोलो म्हूण आपणाचेच भितर रोखडोच जाणा जावन म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो अशें म्हणून जेजून लोकां वाटेन पळोवन विचारलें, पूण लोक तुका चेंचता म्हूण तर तूं पळयताय आनी तोरूय म्हाका कोणें हात लायलो? अशें ताच्या शिसांनी ताका म्हणलें. आनी अशें कोणें केलें तें पळोवन ताणें सोरभोंवती नदर मारली. तेन्ना भियोन आनी कांपून आपणाक कितें घडलेलें तें जाणा जावन ती बायल लागीं सोरली आनी ताच्या पांयां पडली आनी सगलें सोद तिणें ताका सांगलें. ताणें तिका म्हणलें, तुवें म्हजे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आता आनी तुज्या पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? अशें सांगून देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर तावन धाडलेले मनीस पावले. पूण ताणें म्हणलेलें तें कानार घेवन तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर, अशें जेजून देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक सांगलें. आनी पेद्रू, जाकोबा आनी जाकोबाच्या भावा जुआंवा बरोबर ताणें कोणाकूच आपणा बरोबर येवंक दिवंक ना. देवस्थानाच्या अधिकाऱ्या घरान भितर सरतोच जेजून लोक व्हडल्यान रडटो आनी जायते सांगून विलापतो एक गोड बोल देखलो. भितर वचून तुमी कित्याक म्हूण गडबडटात आनी रडटात? चेडू मरूंक ना, तें न्हिदलां, अशें ताणें तांकां म्हणलें. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून तालिता कूम म्हणजे धाकटे चेडवा उठ, अशें ताणें म्हणलें. आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोवंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन भारी थोठाकलो आनी कोणाकूच हें गमयना जावंक ताणें खोरायेन फर्मायलें आनी चेडवाक खावंक दियात म्हूण तांकां सांगलें. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जायरूसाचे धुवेक आनी एका बायलेक जी बरी नासली 12 वर्सां तांकां दोगांयकी जेजू बरो करता. आनी भाव भयणीनो आमी बारीक हें शिवर्तमान पळयत जाल्यार दोनूय पेकोण्यो जायरूसाची धूव जी मेलेली तिका पुनर्जीवन केली आनी ही बायल जी 12 वर्सां बरी नासली जी बरी जाली, दोगांयची पेकोण्यो जायरूसाची बायल परत जिवी जाली आनी ही बायल बरी जाली तांच्या भावार्था वरवीं. कित्याक भावार्था वरवीं आमच्यान देवा कडसून कांयच घेवंक जायना.
आमकां कांयच मेळचें ना. आमचो भावार्थ आमचे कडेन ना जाल्यार आमचे कडेन कांयच मेळचें ना. कित्याक भावार्था वरवीं आमच्यान देवा कडसून सगळें मेवता. आनी दोनूय वाटेनी जेन्ना जायरसाची धूव मेली आनी जेजू तिच्या घराक गेलो, जेजून जायरसाक कितें सांगलें? वाटेर ताका कळ्ळें की ताची धूव मेली म्हणून. पूण जेजून जायरसाक कितें सांगलें? फकत भावार्थ दवर, सोत मान. इतलो लोक ताका म्हणटा अरे मेलो आतां आनी कांय सांगपाची गरज ना, कांयच फायदो ना. जेन्ना कोणाक खबर मेवता की ताची धूव मेली म्हणून आनी जेजू ताका सांगता भियेनाका, कोणाचें आयकतलो? जेजू सांगलां तें ओ जें आतां जालां तें. पूण जायरसान आपलें तोंड उक्तें करूंक ना, कांयच आमी आयकना. ताणें तोंड बंद दवरलें. आनी कितें जालें? तोंड बंद दवरलें आनी जेजू जेन्ना ताच्या घराक गेलो, पळयलें की ती धूव मेल्या म्हणून लोक तिचो तयारी करता तिच्या इंजेराक पासून. पूण जेन्ना जायरसान भावार्थ दवरलो जेजूचेर, जेजून ह्या सगळ्या लोकांक भायर दवरलीं आनी जायरसाच्या भावार्था वरवीं आपली धूव ताका परतून मेळ्ळी. भाव भयणीनो, जेन्ना जायरसाची धूव मोन्याच्या तोणीर पावली, जायरस जाणो आसलो की फकत जेजू आपले धुवेक बरो करून पावतलो म्हणून. तो धर्मशास्त्रां कडेन तो एक फारिजो, तो एक सिनागोगाचो ऑफिशियल आसलो. तो एक वकील आसलो, तो म्हणजे सिनागोग ऑफिशियल व्हडलो मनीस आसलो तो. पूण तो जाणो आसलो की फकत जेजू ताच्या धुवेक बरो करतलो म्हणून. आनी तो कितें करता? जेन्ना जेजू तिचो लोकांक वचान आनी शिकयता, जो मनीस इतलो व्हडलो, ताचे पोजिशन व्हडलें, तो येता आनी कितें करता? सोरपडटा, जेजूक नमस्कार करता आनी जेजूक म्हणटा ये म्हणटा सायबा, म्हजी धूव बरी ना आनी तुजो हात दवर तिचेर आनी ती बरी जातली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जायरस जेजूच्या पांया फुडें पडटा वजनाचे लोकां फुडें, जेजू ताचो नमस्कार मानून घेता. जायरस व्हडलो मनीस आसलो, तो सिनागोग ऑफिशियल आसलो. त्या वेळार जेन्ना पोजिशन आसलें, लोकां फुडें जेजूच्या फुडें सोरपट करून ताका नमस्कार करप सोंपें नसलें. पूण जायरस जाणो आसलो की फकत जेजू ताका बरो करतलो. आनी जेन्ना ताणें जेजूच्या फुडें नमस्कार केलो आनी जेजूक नमस्कार करून ताका सांगलें की म्हजी धूव बरी ना ये म्हणून, जेजू सगळ्यांक सोडून जायरसा बरोबर गेलो आनी जायरसाची धुवेक पुनर्जीवन केली. कित्याक ताका भावार्थ आसलो. ही बायल जी 12 वर्सां बरी नासली, कितें घडलें? ती आपल्या मनान म्हणूंक लागली हांव फकत ताच्या आंगोस्त्रांक हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून. जेजू नको आसलो. जेन्ना हे बायलेक पेकोणी मेवली तेन्ना जेजू नको आसलो की ही बायल ताच्या फाटल्यान लागल्या म्हणून. पूण जेन्ना तिने भावार्थान जेजूच्या आंगोस्त्रांक हात घातलो तेन्ना जेजूक कळ्ळें की कोणे तरी म्हाका भावार्थान हात घातला. आनी तेन्नाच तिका कोणाक विचारलें कोणे म्हाका हात घातला. तेन्नाच ती बायलेन येवन सांगलें वय सायबा, हांवें भावार्थान हात घातलेलो आनी हांव आतां बरी जाली, म्हाका पिकोणी मेवली. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमकां देव कितें शिकोवंक सोदता? आयज जेजू आमकां कितें शिकोवंक सोदता? आमचे कडेन भावार्थ ना जाल्यार आमकां देवा कडसून कांयच मेवचें ना, कांयच मेवचें ना. हें आमच्या मनान आमच्या काळजान धरूंक जाय. आमी मागणें केलें, आमी तेर्स केलें, आमी देवस्पण केलें, आमी जिन्सा भासाची उपास पासून केलो, आमकां कांयच मेवचें ना. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, ताच्या उतरा प्रमाणें आमी चलता, भावार्था वरवीं आमकां सगळें फावो जातलें. आनी हें आयज आमकां फावो जावपाक, आयज तर आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमकां सगळें स्वर्गांतल्यान मेवपाक आमी तयार जावपाक आयज तर आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, उतराची सजमणी घेवया पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आनी हें उतर फकत आयकोन पाय न्हय, एका प्रोफेसरा भाशेन टिचरा भाशेन शिकोवपाचें न्हय, पूण करपाक आयज तर आमी सुरवात करुया. जेन्ना आमी उतर करतले तेन्नाच की आमकां सगळें जें जेजून घडलां, जें आमकां आमच्या सुर्गीच्या बाबान तयार केलां तें आमकां फावो जातलें. पूण भावार्था वरवीं, मागणे वरवीं न्हय, पण भावार्था वरवीं. जें मागणें आमी करता भावार्थाचें मागणें, तेंच मागणें आमकां सगळें जें जेजून घडलां, जें आमकां तयार केलां तें आमकां फावो जातलें. आयज भाव भयणीनो,
भावार्थान चलपाक आमी सुरवात करूया. देवाच्या उतरान रिगून रावया आनी भावार्था वरवीं जे भाशेन जायरसाची पुनर्जोवन जाली आनी ही बायल तिका पेकोणी मेवली, तेच भाशेन आमी भावार्थान आयजतान आमी सुरवात करूया. देवाच्या उतरान रिगून रावन आनी हें जैतिवंत जिवीत, हें भावार्थीचें जिवीत, हें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक आयजतान आमी सुरवात करूया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव